Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मोल्या अभयारण्यातल्यान हायवे 4 लेनिंग, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि पॉवर लायन प्रकल्पाचो इशू दिशी तापता. सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नावान दोळ्याआड मसणपाड चल्ला म्हूण ग्रीन आणि वायल्ड लायफ एक्टिविस्टांक भय. दुसऱ्या रिपोर्टान आमी रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्पाची ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळयली. आयचो हो तिसरो रिपोर्ट अभयारण्यांक मदोबत चिरून वतल्या हाय टेन्शन लायनीचेर. ह्याच गावांतल्यान लायटीची हाय टेन्शन लायन वता. प्रकल्पाच्या प्रस्तावाप्रमाण 146.5 हेक्टर राना जमीन प्रकल्पाक वतली. ह्या प्रकल्पा खातीर 13,130 झाडांचे सरसकट कत्तलीचो प्लान. लोक आवाज काडटा आसतना फाटल्या 3 म्हयन्यान हजारांनी झाडां जमीनदोस्त केल्यात. लोकांच्यो कटकटी नाका म्हूण मुद्दाम लॉकडावनान दोळ्याआड हो वृक्ष संहार केला. तांचे भुरगे प्रुडंटाच्या टीमी कडेन उलयले. झाडां के लॉकडावन गव्हर्मेंटान तितलो बेनिफीट घेतलो. सगळीं झाडां कट केली. आमच्या लागींच्या गांवांतल्या लोकांक सुद्दां खबर नासा. ताचो खूब त्रास जातलो आमकां. सर गव्हर्मेंटान मातशें हेचेर लक्ष दिवपाचें. येदी व्हडले ओपन स्पेस आसा थंय गव्हर्मेंटान इन्स्टॉल करपाचो. खंय पणजे सारके व्हडले ग्रावंड आसा थंय कित्याक करना गव्हर्मेंट असले प्रोजेक्ट. येदी व्हडली झाडां कापून आमकां येदूचे एक बारीक लाकूड घरा व्हरता जाल्यार फॉरेस्ट आडयता आनी येदे व्हडले झाड कापले फॉरेस्ट कित्याक पळयना सर. This will be the biggest threat for us and our village also. So if this thing continuously going on, then it would affect our future generation. So what I am thinking that whatever the government is doing, they are granting the permission for these such types of projects. So I am requesting, I am appealing government, please stop such activities so that it won't get effect to our future generation. या हाय टेन्शन लायनीचे टेंडरूच मुळान बेकायदेशीर. नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डाची ते खातीर मान्यताय घेतिल्ली ना म्हूण ग्रीन एक्टिविस्ट क्लॉड आल्वारीस सांगता. When they are giving the tender, they have not examined is the line going to go through a wildlife sanctuary. That means the tender order itself is wrong, because by issuing the tender order you have already violated the Wildlife Protection Act. In law you have violated, because you have said put this high tension line through this wildlife sanctuary. But do you have permission? You have got now permission from the standing committee of the Indian Board of Wildlife. Now that is on the challenge. But at the time that you issued the tender, did you have permission? You did not have the permission. Permission has only come now in April. Tender is issued in 2018. The tender itself is illegal. प्रुडंटान सांगोड उचून ह्या हाय टेन्शन लायन प्रकल्पाच्या फाटभुंयेर परिस्थितीचो अदमास घेतलो. लोकांक प्रकल्पा विशीं व्हडलीशी म्हायती ना. थोड्यांक कुणकुण लागल्या, मात भयान तोंड उगडूंक सोदिनात. थळाव्यांच्या हालचाली वेल्यान इतलो दुबाव. फुडलो रिपोर्ट रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.